उपरांत भाजपाचें सरकार आसतना कितें बदल जाला हें पळोवचें जाल्यार कब्रस्तान झोन बदलपाक कोण जबाबदार आसा ताची जापूय विजय सरदेसायान मतदारांक दिवची अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. एक करप्ट गव्हर्नमेंट नाशिल्लें दिगंबर कामतीक आमकां करप्ट म्हणपाचो अधिकार उरना. तो अच्छे दिन कितें काय म्हणून विचारतालो. ताका सांगपाचें 2012 पयलीं गोंयचे सगळे दीस पळय म्हणजे तुका अच्छे दिन हांगा केल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन डेव्हलपमेंट हो तूं पळयल्या उपरांत तुका अच्छे दिन कितें तें कळटलें. त्या खातीर जो कोण हांगासर राहुल गांधी येवन थंय कितें तरी उलोवन गेलो तितून हांव वचना. बट हांगासर आशिल्लो बाब विजय सरदेसायाक हांव आव्हान करता की ताणें कब्रस्तानच्या जागेचो झोन चेंज कोणी केलो. मायनॉरिटीच्या नांवाचेर जो मतां मेळयता तो फातोर्ड्यांतल्यान 2 फावटी निवडून येयलो. आयज मायनॉरिटी कम्युनिटी वा मुस्लीम भाव आमचे आनी जावं कॅथलीक भाव हांच्या खातीर जी सिमेट्री आशिल्ली क्रिमिटोरियम आशिल्लो कब्रस्तान आशिल्लो तेजो झोन चेंज कोणी केलो हो म्हाका तेणी सांगचो म्हाजो प्रश्न आहा ताका. आनी तेणी लोकांक कळोवचें ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं कळोवचें. आनी खऱ्या अर्थात बरी पैकी तांकां जी कब्रस्तान दिवपाक जाय आसलें दिगंबर कामतीन आयज पर्यंत कित्याक दिवंक ना. दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय सोनसड्या खातीर कोण जबाबदार. सोनसड्याचेर राजकारण कोणी केलां. कब्रस्तानाचेर राजकारण कोणी केलां. गार्बेजीचेर राजकारण कोणी केलां. मडगांवांतलो विकास फाटल्यान कोणी दवरलो. मडगांवांतलो बस स्टँड आजून कित्याक जावंक ना. आमी वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे फावटी वेगवेगळी प्रपोजल्स दिल्ली. हांव 3 वर्सां सरकारान जरी म्हजी 2 वर्सां कोविडांत गेली तरी सुद्दां म्हजो पूर्णता म्हणजे संपूर्ण गोंया खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत संपूर्ण विकास करपा खातीर हांव सातत्यान वावुरतालो. बट ज्या पद्दतीचें राजकारण हांकां करपाचें आशिल्लें मायनॉरिटी भावां कडेन राजकारण करपाचें आशिल्लें आमीच तुमचे विशय सोडयता हें तांकां कळोन चुकलें. कारण कांय विशय म्हाका स्वताहून सोडोवपाचे आशिल्ले. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता मडगांव सहीत जे हांवें मुद्दामून म्हटलां की बाबू परत एकदां उपमुख्यमंत्री जाता आनी दामू मंत्री जाता. हांव ठाम निशी सांगपाक शकता सालसेतकारांक ही खरोखरूच पयले फावटी अशा पद्दतीन सालसेतींतलो विकास करून घेवपाचो ही मोठी संद आसा. आनी त्या खातीर हांव म्हज्या सगळ्या सालसेतींतल्या भावां कडेन मागता भाव भयणी कडेन मागता